सकाळी अंजुना पुलिसांनी शिवोले हांगासर एक रेड मारली NDPS केस आनी हितून जूट बोसारी हो कॅमरून हांगासरलो नॅशनल तो आनी सद्या वॉशल शिवोले हांगासर रावतालो. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे त्या उपरांत अंजुना पुलिसांनी रेड मारली आनी तेच्या कडल्यान 10.53 ग्राम्स जे कोकेन हे धरले आनी कॅश 6,81,800 रुपया आनी फशिनो 2 व्हिलर स्कूटर ही तेचे कडल्यान अटॅच केली. जो कोकेन आहा तेचो व्हॅल्यू जो आहा तो 1,10,000 रुपया सुमार जाता. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें अंजुना पुलीस करता आनी मेळ्ळेल्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे क्रायम ब्रांचीन बीन ताका तो धरला जूट बोसारी हो ड्रग सप्लायर म्हणून तांकां हें आसलें आनी ते हितून तेच्या माघार आसले क्रायम ब्रांच. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें अंजुना पुलीस करतात. शिवोलच्यान प्रुडंट श्याम पटले.